कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा काळजा मना भिजवून येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 4. दायज वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम आणि बिरी बिरी पावस सीझन 4 युवा जणांच्या विभागांतल्या सेमी फायनल हंताच्या अकरेच्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. व्हडा आतुरायेन राखून असो एपिसोड आयसो कित्याक आज आमी अखेर करच्या वक्ता फायनलिस्ट कोण ही नांवां आमकां कळटलीं. तुमकां समेस्तांक आमी स्वागत म्हणटा. विशेष रितीन आमी येवकार मागता आमच्या वरेणरांक कवी मेल्विन रॉड्रिगस आनी कवी टायटस नोरोना आमच्या संगत आसात. तांकां येवकार मागचे सुवे. आयचे कार्य आमी सुरवात पयल्या स्पर्धिकाक हांगासर आपोवच्या मारिफात. आनी पयलो स्पर्धीक गोंयन तावन आयला आनी गोंयचें गीत गावंक तयार जाला. आमच्या साबार पदांनी गोंयचो प्रभाव आसा तें जावं पुरो बायला या दुसरी खंयचीय पदां, पूण गोंयच्या संस्कृते विशयान आनी किल्ले सडी जाणां जावंक आमकां अवकाश आनी मुखार आपयता आर्य नायक. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा गोंय गीत. कवी अनंत अग्नी. गायता गीत सोबीत आमचें भांगर भुंयेचें. गोंय आमचें आमी गोंयचे भारत भुंयेचें. उदेंतेक साद तुजो दूद सागरा, अस्तंतेक उर्बा तुजी अरब सागरा. देखणी नाचता सैम हांगा सोबीत वाठारा, परमळटा खोस तोणार हांगा आठय पारा. चलात तुमी पेडणे वा चला काणकोणा, एकचाराची वाचती हांगा नित्य पायजणा. माड माडयो खेळटी हांगा तालगडी सदां, मांडार गाजता धालो फुगड्यो माणे धुलपदां. सायबीण मायेचें पुरसांव हांगा रम्य तिनसना, देवळांनी गाजता सदां भजन किर्तना. मस्जिदींनी घुमता सूर नमाज वाचतना, तान भूक निवता तुजें गीत गायतना. सोसोगडा हावेस आमचो मांडवीचो ध्यास, जुवारेच्या ल्हारां मदीं अमृताचो वास. गोंय आमचो स्वास, कोंकणी आमची भास. रक्ताच्या थेम्या थेम्यात मनीसपणा ध्यास, रक्ताच्या थेम्या थेम्यात मनीसपणा ध्यास, रक्ताच्या थेम्या थेम्यात मनीसपणा ध्यास, मनीसपणा ध्यास. देव बरें करूं. हे आसलें गोंयचें गीत. आनी टायटस सर तुमची अभिप्राय दयेकान तुमी दिवची. हे एक गोंयचें गीतच सगळ्या गांवाक गांवची एक सोबाय सांगची. आमच्या कडेन तें आसा हें आसा मनशापणाच्यो गजाली बऱ्यो आसा. तशी एक सिंपल कविता पूण बरी मोटवी जाली ना आर्य. रिपीट करपा जाय आशिल्ली न्ही हांवें. वय एक तें पूण रिपीट करचें जाल्यार मस्त नान सब्जेक्टान तो इल्ली लांब एक 2-2.5 मिनटां म्हणी काणगे जाली. हे कांय 1.25 मिनटाच्या भितर जाली म्हूण दिसता म्हाका. अनंत अग्नीची कविता तें बरी गांवाक वळसून बरयल्या पूण इल्ली लांब. तुवें मोटवी तितलीच आसली की ती मातशी व्हडली आशिल्ली, हांवें रिपीट करपा जाय आशिल्ली. व्हडली आशिल्ली गे. हय मातशी व्हडली आशिल्ली. तुवें कट केली की ते. ना तितलीच म्हणल्या. हां तितलीच बरयल्या. म्हणटा सदां जाली बिकॉज ती मोटवी जाल्ल्यान आनी कवितेक व्हडले स्ट्रेंथ इंडिपेंडंट दुसरें कांय नासलेल्यान वगडसूनच्या सोडल्यान तुवें तें दुसरी तिके लांब कविता घेजे आसली म्हूण दिसता म्हाका. तुजें प्रेजेंटेशन बरें जालां. ओके सर. मेल्विन देव सर. बरें करूं. म्हाका तेंच सांगूंक आसलें मोव मोटवी जाली म्हणून हांवें मतीन धरलें तें. कित्याक म्हळ्यार ह्या एका पावंड्याक पावता आसतना सगळीं बरीं असतात. हांगासर आमी इक्वल प्रेजेंटेशनाची स्टायल सगळ्यांची बरी आसतना आमी डिफिकल्टी लेवल कोणाचें आसता आनी लांब कविता कोण वाचता हे पुरो गजाली धाकट्यो गजालींत तुमी वयर सकयल वेतात, मार्क्स वयर सकयल वेतात. अदरवायज म्हाका एक हांगासर मिनींग विचारूंक जाय. सोसोगडा हावेस म्हळ्यार कितें? सोसोगडा म्हणल्यार 70 म्हालांत एक दोंगर आसा आनी हावेस म्हणल्यार आमी ताचे त्या दोंगराची हावेस घेवन आमी मुखार वतात. ओके.
ओके हें म्हाका समजूंक ना कांयच सोंसगडा म्हळ्यार हांवें आयकूंक नाशिल्लें नांव केन्नाय गोंयचे प्रितीचें एक गीत हें गोंयचो मोग तुजे धरतेचो मोग तुज्या काळजांत थीर रोंबा जाय म्हूण कवी आशयता आनी भुरग्यां खातीर म्हळ्यार स्टुडंट्सां खातीर विद्यार्थी खातीर ह्या आनंद बाबान बरयल्ली आसूं पुरो तांच्या काळजांत तांच्या मनांत गोंयचो मोग चडीत येवंक जाय थीर रोमोंक जाय म्हणल्या आशेन ती आशा दवरून ताणें बरयल्या आनी तुवें ती भोव अपुर्बायेन सादर केल्या इल्ली लांब आसली जाल्यार दुसरी कविता आसली जाल्यार तूं आनीकी बरें करून तुका मुखार वशेत आसलें अशें म्हाका भोगलें आनी तर रिपीट तरी करीत आसलें तुवें फास्ट जाली मोटवी जाली अशें भोगलें म्हाका गोंयची एक विशेष गजाल आमच्या पैकी सबारांक खबर ना म्हळ्यार इंडिपेंडन्स डे वा आमची सुटका मेळोवनी गोंय आनीकी 14 वर्सां पोर्चुगीसांच्या हातांतच आसली हांगाच्या गोंयच्या ऑफकोर्स तांचें हिस्ट्री म्हणून कितें आसा आनी तांचे 750 वर्सांची रूल अखेर करीचे जाल्यार इंडियन गव्हर्मेंटान थंय तांचें आर्म्ड फोर्सीस दांड मागीर ऑपरेशन विजयी जावन ही एक गजाल बरी विशेष सगळ्या देशाक इंडिपेंडन्स मेळोवन एका प्रांत्याक 14 वर्सां मेळनासतना आतां गोंय आमच्या संस्कृतेचो अविभाज्य वांटो म्हूण येत देव बरें करूं बरें मागता मनीस जावन जल्माल्ल्या आमकां आसचें एक काम म्हळ्यार मनशापणा तेवशीन हर एक दीस एक मेट तरी काडचें खंय 2 जण कन्नडाचे फामाद कवी आसात आनी तांणी सांगिल्लीं उतरां अशीं आसात की वी आर नॉट बॉर्न ह्युमन्स वी आर बॉर्न टू बी ह्युमन्स म्हणून हें म्हणटा यशवंत चित्ताळा आनी एक गजाल आसा सिद्धय्या पुराणिका म्हणलो कन्नडाचो कवी ताची एक बारी फामाद कविता आसा की मोदलू मानवनागू म्हणून हांगासर मनशापण उखलून धरच्या विशांत एक कविता सादर करूंक तयार आसा आनी आमी ताका फुडें आपयता जेन्विन क्रास्ता म्हजी कवितेचें नांव म्हज्या गांवाक मनशाक जल्मोवन धाड कन्नडा मूल फातिमा रलिया कोंकणीक अनुवादीत केल्ले वितोरी कारकोळ फुलाचे केन्नाय हात दवरतना अचानक तपचे कांटे आतां दुखयनात फुलाचे केन्नाय हात दवरतना अचानक तपचे कांटे आतां दुखयनात सदां नरकाची दर्शन जोडच्या खाली दोळ्यांक खांट्या फुलां मदलो फरक कळचो तरी कसो म्हज्या गांवच्या रस्त्यांनी संख्यो बांदून घेवन दसका संपली आतां हांगा आवाज आसची धर्माक मात्र काडी वडोवन उजो आनी दिवो दोनी जळोव येता मुंची पुराय पोरणी जरली उतरां हांगा भरासो स्पर्धो आसो दुबळ्या मायेची मांडी रिती करोवच्याक मात्र पाटाक एक तरी वाट नाका बुद्वन शिकपी म्हणले घमंडायचे कुरव पुरो दया करून म्हज्या गांवाक मनशाक जल्मून धाड देवा उन्यार उणे रक्ताचो हिमोस रंग नाका दोळ्यांनी देवानातले परी कर जीव आसता पर्यंत समाधानान जियेता देव बरें करूं बरें वरवणी आमी आतां घेवया मेल्विनचो कन्नडची कविता ही फातिमा रेलियाची वितोरी कारकुळान आमकां कोंकणींत धाडल्या तें तुवें सांगलें भोव अपुर्बायेची कविता ही बुद्धवंत आनी शिकपी म्हणल्यार गमंडायचे पुरो हे म्हळ्यार मंगळुराक हांगासर कितें घडटा आयच्या दिसांनी आयल्या वर्च्या दिसा हालींच्या दिसांनी कितें घडटा तें मुखार दवरून कवयित्रीन ही कविता बरयल्या हांगा आमी बुद्धवंताचो गांव म्हणटा मंगळूर बुद्धवंताचो गांव म्हणटा बुद्धवंत आनी शिकपी म्हणले गमंडायचे पुरो जाले पुरो आनी मुखार नाकात कळ्ळें न्ही हांगा दया करून म्हज्या गांवाक मनशांक जल्मोवन धाड म्हणटा देवा लागीं मनशांक जल्मोवन धाड खऱ्या मनशांक जायत्यो गजाली तुवें इल्लें स्पिडार केलें परत्यान म्हाका अशें म्हाका भोगलें एक कडब्यांत एक इमेज एक प्रतिमा आसात वेगळ्यो प्रतिमा आसात ती आमकां सारक्यो समजूंक इल्लो त्यो जिरोवंक इल्लोसो वेळ दिवचे तुवें आमकां
कविता एका तोंडान एका कडव्या येता आसतना एखाद्या वेळार ती कंटिन्युटी नाही जाली जाल्यार एका कडव्यांत एक सांगताय तूं आनी एका कडव्यांत आनी एक सांगताय तिसऱ्या कडव्यांत एक प्रतिमा इमाज उबी करताय जाल्यार तुवें आमकां ती जिरोवंक इल्लोसो स्पेस दिजे, इल्लोसो पॉज दिवचें पडटा. तें दिवनाय तुवें. फास्ट धांवलें तूं आनी एका कडेन म्हाका दिसलें खंय क्वेश्चन आसा पळय हांगा बरोसो स्पर्धो आसचो दुबळ्या मायांची मांडी रिती करूच्यान मात्र पाठाक एक तरी वाट नाका. क्वेश्चन तें तुवें कितें म्हणलें स्टेटमेंट केलें पाठाक एक तरी वाट नाका म्हणलें तुवें. वाट नाका क्वेश्चन तें कळ्ळें मू. वैसा आं तसल्यो धाकट्यो सुक्षीम गजाली मतीन धरिज्यो आसल्यो तुवें. तुका बरें मागता फायनलाक आयल्यार आमकां खुशी. देव बरें करूं. थँक्यू सर. मेल्विन सरी नर्वस स्माइल देतात जेन्युनाक पळोवन. येस टायटस सर. जेन्युइन पयल्यांच्या कडव्यान केल्ल्याच्या की आतां पयल्यांच्या एपिसोडाच्या की चड आतां नर्वसनेस उणें दिसलें म्हाका. एक ती बरी गजाल. मागीर ही कविता इल्लीशी सकासवासाची आसली. खरी एक कडवो जाल्या उपरांत इल्लो वेळ दिवचे आसलो. ताच्या उपरांत खंय दोन कडेन एक रिपीट करीची आसली कित्याक म्हळ्यार सगळी तुवें ती बारी उण्या अवधी भितर मुग्धून सोडली. ती तिके चड लांब वचत आसली कित्याक फायनलाक येताना इतले मोटव्यो कर ना इतल्या स्पीड केल्यार तुजे मार्क्स उणें जातात. मार्क्स उणें जाल्यार तूं सेमी फायनलांतल्यान फायनलाक उतरून वचूंक तुका कस जातात. आनी तुका तांक आसा पूण भितर तनकेलींक एक बें आसा. एक पटी मुग्ध या म्हणलें आसता तुका तें आसत म्हणून ना. सकास मुग्ध जाल्यार चलता. थंय काम सर आसलो तुज्या हातूं पूण सादर करचें आसा की इल्लें बरें करून करिया तें. ही बरी कविता. आनी आतां कोडी आळगारांच्या भितर आमचोच लोक आमकां पयलें आमी बुदवंत आमी हुशार अशें आमी चड संस्कृतेचे मनीस आमकां चड भासो येतात. आमच्या मदीं इंग्लीश आसा हांगा एज्युकेशन हेल्थ हॉस्पिटल कॉलेजीस हें पूर आसा. लोक चड नितळ सोबीत अशें पूर आमच्या मंड्यांत आसलें. आतां तें भायल्या लोकांक आमकां मानतालो. मागीर इल्ल्या तेंपान भायल्या लोकांक सोडलें आमकां हे बुदवंत म्हूण चिंततात पूण तितले कांय बरे मनीस न्ही म्हणून आमच्या विशयांत एक ल्हानपणान बुद्धिवंतर जिल्ले आसलें बुद्धिवंते जालें आतां. वंते मात्र बुद्धी. तशें जाला. पूण आतां आमच्याच भितर ही दोन वांटे जाल्यात. आमच्याच भितरलो लोक आमच्याच भितरल्या लोकांक लायक करनातली परिस्थिती आयल्या. हाच्या उपरांतली परिस्थिती कशी येता करतना रलियान त्या विशयान बरयलां. आतांच्या युवा पिळगेक जायतें प्रेरण एका विशयान सरकार दिता बँकां दिता तें आसा इन्वेस्टमेंट. तुमचो दुडू कितें आसा इन्वेस्टमेंट करे जाय म्हणून. पूण म्युच्युअल फंडाचें जायरात इस्तिहार येतना एडवर्टायजमेंट येता आसतना तातूंत एक डिस्क्लेमर आसता. इन्वेस्टमेंट इन म्युच्युअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क म्हणून. तशें जावन रिस्क फ्री आसचे ऑप्शन्स बारी उणे. पूण कवी मुखल्या कवितेन म्हणटा प्रकृतेंत तुवें इल्लें इन्वेस्ट केल्यार ग्रीनरींत इल्लें इन्वेस्ट केल्यार खंडीत जावन तुका कालें ना कितें पाटी मेळटा म्हणून. ह्या विशयांत मुखली कविता आसा आनी सादर करूंक हांव फुडें आपयतां एल्विन हाका ही कविता सादर करच्या. हांवें सादर करची कविता जावन आसा म्हजी स्वप्नां. बरयणार रोशू बचपे. हांवें म्हजी स्वप्नां पाकाटे लावन वाऱ्यार उबयली. हांवें म्हजी स्वप्नां पाकाटे लावन वाऱ्यार उबयली. स्वातंत्र्य खातीर झुजतेल्यांनी तांकां धरून पिंजऱ्यांत घाले. स्वातंत्र्य खातीर झुजतेल्यांनी तांकां धरून पिंजऱ्यांत घाले. हांवें म्हजी स्वप्नां पुग्ग्यांनी भरून वाऱ्यार सोडली. हांवें म्हजी स्वप्नां पुग्ग्यांनी भरून वाऱ्यार सोडली. मौनपणी मागतेल्यांनी तांकां पुटून आनंद भोगलो. मौनपणी मागतेल्यांनी तांकां पुटून आनंद भोगलो. हांवें म्हजी स्वप्नां सोरुंग करून वाऱ्यार सोडली. हांवें म्हजी स्वप्नां सोरुंग करून वाऱ्यार सोडली. अधिकार चलयतेल्यांनी सुताचे लगाम तुटून तांकां पिड्ड्यार केले. अधिकार चलयतेल्यांनी सुताचे लगाम तुटून तांकां पिड्ड्यार केले. आतां हांवें म्हजी स्वप्नां बियां करून मातयेंत पुरून दवरली. आतां हांवें म्हजी स्वप्नां बियां करून मातयेंत पुरून दवरली. कुपांनी पावस वतलो
सूर्यानं वोत दिले मातयेन इट घालो कुपांनी पावस वतलो सूर्यानं वोत दिले मातयेन इट घालो आतां ती सपनां रुखां बरी वाडल्यान फळांनी भरल्यान सावली जावन सोबल्यान आतां ती सपनां रुखां बरी वाडल्यांत फळांनी भरल्यांत सावली जावन सोबल्यांत सुकणी येवन गोंटेर बांदतात सुकणी येवन गोंटेर बांदतात पुग्गे पुग्गे वारे सोरतात पुग्गे वारे सोरतात सुरंगे सुरंगे पासले न्हिदल्यान सुरंगे पासले न्हिदल्यान देव बरें करूं एल्विन तुका सेमी फायनल फर्स्ट रावंडान थोडे सजेशन्स दिल्ले ते तुवें आतां इनकॉर्पोरेट केले म्हणून बगले की तुका थोडे सांगते कांय कालें सजेशन्स दिल्ले हां ओके पळया मेल्विन सर ताणें प्रयत्न करूंक प्रयत्न केले पूण तें सारकें जावना आनीक एक थोडे दीस वेतले मागीर सारकें जातलें सद्याक ताज्या हाता भायर आसा ही गजाल म्हणून तुमी व्हडलें जातलें पण त्याच्या विशयान आमी पयलें उलयल्या वय ही कविता बरी आसा म्हळ्यार आमी आमचे कितें म्हणटात ही सपनां तांणी वाऱ्यार उबयता तो फुग्यांनी भरून सोडटा मागीर सरंगो करून वाऱ्यार दलयता तेंचे उपकारा पडना म्हळ्यार हर एक तांचे फायदो उठयता तातूंत निमाणें तो पूर्ण दवरता म्हणल्यार रोयता मातयेंत घालता आनी थंय कितें जाता कुपानसो पावस पडटा सुर्याचें वोत पडटा मातयेचो ईट मेळटा मागीर तो एक रुखां बरी वाडटा आमच्या जिवितांत आमी सारक्या जाग्यार आमचे टॅलंट्स जे आसात आमची प्रतिभा जी आसा ते सारक्या जाग्यार आमकां सारक्यो सांगात मेळाचे पडटा सारको बोवार एनवायरमेंट बळाचें पडटा त्या हाका वचचें पडटा आमी नाका जाल्ल्या संगतींनी हात घालचो न्हय आमचें मिशन कितें आसा आमच्या जिविताचें तें आमकां सारकें खबर आसाचें पडटा सारकें कळीत आसाचें पडटा आनी त्या खातीर आमी काम करीचे आमी खंयसर खंयच्यो गजालीन हात घालीचे खंयच्यान हात घालूं नजो खंयच्याक जायच म्हणचे खंयच्याक न्हय म्हणचे हें आमकां खबर आसाचें पडटा ही गजाल कवीन हांगासर सांगल्या त्या दळा मात आमकां यशस्वी मेळूंक साद आसा त्या दळा मात सुकणी आमच्या रुखाचेर आमच्या मिसांवाच्या रुखाचेर येवन घोंटेर बांदतलीं त्या दळा मात फुग्गे ते जे सोरताले पयले आतां आमचे वारे सोरतले कळ्ळें पयलें ते सोरूंक येतले पुरा आतां ते कळ्ळें मू आमच्या प्रकृतीक हांगा रूपक जावन तांणी वापरलें बरें केलें सोरंगे आतां सोरंगे समेत आमच्या पासलेंत त्यो न्हिदल्यात पयलें आमचें सूत ते तुटयता सोरंगो म्हळ्यार कितें सरगो म्हणल्यार कायट कायट गाडी पड एक गजाल एल्विन म्हाका पळय हांगासर पळय हांवें म्हजीं सपनां म्हणच्या बदलाक हांवें म्हजीं सपनां म्हळ्यार पळय हांवें म्हजीं सपनां पाकाटे लावन पळय खंय पॉज दिजे हांवें म्हजीं सपनां पाकाटे लावन अशें म्हणटाना ताका एक वेगळो अर्थ येता हांव समजून घेताना म्हजीं सपनां कळ्ळें न्ही हांवें म्हजीं सपनां अशें म्हणटाना एक स्टेटमेंट केल्ल्या बरी जाता एक कळ्ळें न्ही तुका तशें केदाळे खंय पॉज दिजे एक सेंटेन्स वाक्य उच्चारतना खंय पॉज दिजे खंय स्पेस घालीजे आमी हें गरजेचें आसता तुज्या समजून एक मात्र हांवें सांगचें ह्या स्टेजीर पावतना हांवें सांगचें न्हय पूण मुखल्या वर्सांनी तुवें हें मतींत दवरिजें तुवें ओके बरें सर रायट आसा एल्विन मास्टरान पुरा सांगलें म्हाका कांय बाकी ना आतां सांगूंक इल्लें तुवें चड प्रयत्न करचे आनी तुका तांक आसा मे बी कोंकणी आयकल्यार इल्लें कोणी उलयल्लें व्हिडिओ स्पेशली कोंकणी संभाशण आयकल्यार त्या दळा आमचे थंय कांय इल्लें उणेंपण आसा स्पेशली उच्चारांत आतां वाचल्यान हे समस्यो परिहार जावचो आतां उच्चारान समस्या आसल्यार उच्चारान समस्या आसूंक कारणां सांगलीं पण बोलीत तशी आसा तें व्हडना त्या विशयान कांय तोंदरे नात ताणें ती इल्लीशी तर तयारी करचें पडटा आनी मेल्विनान सांगलें बरें हांवें म्हजीं सपनां अशें तें पुरा इल्लेशें गायडन्स काडून घेवचें इल्लेशें मे बी पयलेंचे बिरी बिरी पावस एपिसोड्स पळयचे अशें पळयल्यार सुलाभ आसा पण तांकां तांचें शिकप आसता दुसरें आसता मागीर सडन रिल्स आसतात न्ही ताच्या फाटल्यान टायम येता अशें परा म्हणटाना खंयच्या भुरग्याक की आमचे बरीच पुराय तुम्ही रील करूंक सुरू केल्या कशें तुमी मेल्विन सरान सांगा एक कविते 30 सेकंड्साची एक सजेशन रिल्स
आमी आनी ताणें वय. आमी बंडलाचे रील जोडटा आसता ओके बरें एल्विन बरें जावं दी तुका एक नवोसो अत्वस अनुभव हांगासर मेळ्ळा देव बरें करूं ऑल द बेस्ट येस ह्या दिसांनी आमकां आयकोंक मेळ्ळी एक मजेदार गजाल म्हळ्यार कोणाक हें एवॉर्ड सुकलें ताका बेजारायची पूण सगळ्या संवसाराक मजेदार डॉनाल्ड ट्रंपाक नोबेल पुरस्कार मेळोंक ना ताणें कितले तकली सिकेल पांय वयर केल्यारय मेळोंक ना पूण हाजी काणी एक मजेदार आसा नोबेल प्रशस्ती कशी सुरू जाली म्हणून आल्फ्रेड नोबेल एक सायंटिस्ट डायनामायट ताणें सोदुल्लें आनी मस्तू पेटंट्स ताजे कडेन आसले आनी एक दीस औचित्य ताचो व्हडलो भाव मरण पावता आनी सेलिब्रिटीच्या जिणेंत कालय जाल्यारय तें सेन्सेशनलायजेशन जाता आनी इल्लें एक्झॅजरेट करून ती व्हेरीफाय करनासतना न्यूज एक फ्रेंच न्यूज पेपर होस्सू मेला म्हणून अजीस ओबिच्युरी श्रद्धांजली पब्लीश करता सो दुसरे दीस आल्फ्रेड नोबेल उठून पेपर वाचतना ताची श्रद्धांजली तत्तू वाचता तसा आमकां कोणाकय हें भाग मेळचें ना पूण थंय कितें बरयलां पळय ताणें चिंतलें हांव एक व्हडलो सायंटिस्ट कांय इल्लें बरें बरयलां आसतलें म्हणून थंय बरयल्लें खंय द मर्चंट ऑफ डेथ इज नो मोर म्हणून मरणाचो व्यापारी अंतरलो कित्याक मस्तू बरें ताणें सोदून काडिल्लें पण त्या बऱ्या पैकी एक आसलें डायनामायट आनी तें मात्र लोकांन उडास दवरलें सो त्या दीस ताणें निर्धार घेतलो खंय इतलें पुरो करन म्हज्या मरणा उपरांत म्हजो असो उडास समाज काडटा जाल्यार कितें फायदो आनी ताजे खातीर ताणें नोबेल प्रायझस सुरू केल्ले आनी आज रविंद्रनाथ टागोर जावं दी आनी आमची मदर तेरेसा मलाला युसुफजाई इतले जाणांक नोबेल पुरस्कार मेळटा आसतना बऱ्या कारणा खातीर आमी उडास काडटा पूण हेच गजालीचेर मुखली कविता आसा की मेल्या उपरांत कितें कितें लोक उलयता त्या विशयांत इल्लें जाणां जावंक अवकाश अनविला डे सोजा हाका आमी फुडें आपयता कविता अंत्ययात्रा कवी अरुण साकर धांडे आयुष्य सोंपता म्हणसर भोंवती सगळ्यांक सगळें भोगूंक मेळटा आयुष्य सोंपता म्हणसर भोंवती सगळ्यांक सगळें भोगूंक मेळटा सगळें पळोवंक मेळटा दुर्दैवान पळोवंक मेळना आपली स्वताची अंत्ययात्रा दुर्दैवान पळोवंक मेळना आपली स्वताची अंत्ययात्रा आपूण मेलो की कोण रडटा कोण रडना ते पळोवंक मेळना आपूण मेलो की कोण रडटा कोण रडना ते पळोवंक मेळना कोण चड रडटा कोण कमी रडटा ते आयकूंक येना कोण चड रडटा कोण कमी रडटा ते आयकूंक येना कोण खऱ्यांनी रडटा कोण मानग्यांनी दुकां गळयता ते दिसना कोण खऱ्यांनी रडटा कोण मानग्यांनी दुकां गळयता ते दिसना कोण आपले खातीर रडटा कोण आपल्या नांवान रडटा ते दिश्टी पडना कोण आपले खातीर रडटा कोण आपल्या नांवान रडटा ते दिश्टी पडना आपले रडटात काय बोलतेच रडटात तेय समजना आपले रडटात काय बोलतेच रडटात तेय समजना भाटाक कोण आपयता निसण कोण बांदता केळीचे पान कोण हाडटा सूप धवो कपडो मडके कोण घेवन येता शवा वायका कोण मागयता सूप धवो कपडो मडके कोण घेवन येता शवा वायका कोण मागयता ते दोळे उक्ते उरल्या लेगीत दिसना ते दोळे उक्ते उरल्या लेगीत दिसना आपली सारी कशी दाळल्या लाकडां सुकी आसात काय वळी कोण कोण आयल्यात कोण कोण येवंक नात कोण कितें उलयतात कोण कोण आयल्यात कोण कोण येवनात कोण कितें उलयतात कांयच कळना कांयच कळना बरें जितो आसतना हे सगळें घडोवन पळयतलो म्हणल्यार अडचण जितो आसतना हे सगळें घडोवन पळयतलो म्हणल्यार अडचण अंत्ययात्रेचे रंगीन ताळीमेक कोण आपयल्यार येतलो हाची गॅरंटी ना कोण आपयल्यार येतलो हाची गॅरंटी ना मनीस जितो आसतना म्हूण रडप जित्या मनशाक निसणीक बांदप
आपयल्यार भाट लेगीत येवचो ना. जित्या मनशाक वरपाक शवा वायका मेळप कुस्तार. समजात कोणा इव्हेंट मॅनेजराक दिलो कॉन्ट्रॅक्ट, लोक आयलोय बी, रडलोय बी, म्हाका निसणीक बांदलोय बी, भाटाक उखलून हाडलोय बी, सारी दाळून वयर दवरलोय बी, मंत्रपाठ चलताय बी. आनी इतल्यान सुकून कोणे उजो लायलोय बी, लाकडां सुकी असली बी, सारी वयल्यान बेगीन उठलोय बी. पूण कोणे दुस्मानान परत उजांत दुकोल्लो जाल्यार सोंपली रंगीन तालीम. केद्दी मोठी जोखीम. जिवार येवपी ह्यो भानगडी जाय कोणाक. पाट पडू ते रंगीन तालिमेचे. मागीर रडटा ते रडू आनी व्हरता ते व्हरू. आनी करतात ते करू गोबर. मरतकूच कितें फरक पडटा. देव बरें करूं. ह्या कवितेचो विमर्शो आमी आतां काण घेवंक आसा. मेल्विन सर तुमचें तां. अनविला, येस सर. तुवें म्हाका दिसता ह्या सगळ्या सेमी फायनल रावंडांत एकल्यान मात्र म्हाका दिसता मंगळूरकारान गोंयची कविता विंचल्याय. त्या देखून पयल्यान तुका शाबास म्हणटा हांव. देव बरें करूं सर. हे प्रयत्न आमचे जावन जाय जे आमी दुसऱ्या बोलींच्यो दुसऱ्या गांवच्यो कविता वाचूचे जिरयचे समजून घेजय ते कितें बरयतात खंयच्या नमुन्यार बरयतात हें समजून घेवच्या एक वेगळीच मजा आसा. ताका म्हणटा शिकप तें आमी ती जानवाय आमी आपणावंक पडचे. तें प्रयत्न तुजें शाबास. पयल्या रावंडांत तुका हांवें तशेंच म्हणलें. तें रिसर्च करन ती कविता घेतली रीत आसा पळय ती म्हाका आवडली. आनी ही कविता तुवें एक वेगळ्या प्रांत्याची वेगळ्या राज्याची एक कविता कोंकणी कविता घेतल्याय. अरुण साकर दांडे उंचलो कवी, भोव बरो कवी, म्हाका आवडटो कवी. आनी हे कवितेंत तो मेल्यार कितें जातलें हें पयलें चिंता. आतां तें ताका समाधान जायना देखून एक तो इव्हेंट मॅनेजराक एक तालीम करया म्हूण चिंता, एक अभ्यास करया म्हूण चिंता. आनी पुरा तो भट येता थंय. भट आमचे मदें जायते आसात. भट येता निसणीक बांदतात बी ताका, सारी धाडून वयर दवरतात बी, मंत्रपाठ सगळें चलता. आनी तितल्यान कोणें चुकून उजोय दिता ताका ते धाडा. आनी तो उठूंक पळयतना त्या परतून लुटून घालता. तशें असली जोखीम एकदम रिस्की गजाली म्हूण ताका भोगता मागीर. आनी तो म्हणटा हें कित्याक मेल्या उपरांत तें पयलें जाणा जावचें कांय. एक फनी आसा, एक व्यंगी आसा, सगळें आसा. एक नमुन्याचें म्हळ्यार मेल्या उपरांत आतां समजून कितें आमी त्या कितें तकली आटयची. मेल्या उपरांत कितें जाता, कोण म्हाका कितें करतात, कोण म्हाका रस्त्यार उडयतात, दर्याक उदका उडयतात, या उजो लायतात, या पुरतात. हें म्हाका कित्याक पडून गेलां, कित्याक आमी चिंतिची ह्या विशयान. जायतो लोक हें चिंतता मेल्या उपरांत हांव खंय येता म्हूण. आनी सगळी जीण तांची तातूंच वेता. मेल्या उपरांत पूण ताका दुसरें काम ना, त्या देखून ते तशें चिंतून आसा. तुवें ही गोंयच्या बोलीची कविता तुवें विसल्यार खरी, पूण त्या एका कितें एक्सेंट ती गलेची म्हणली गरज ना. तुज्या मंगळूरच्या एक्सेंटाचेरच म्हण येताली तुका. बोली ती आसूं पुरो, उतरावळ दुसरी आसूं पुरो, मंगळूरच्या एक्सेंटान म्हळ्यार आनीक सुबीत जातें तुजें प्रयत्न. अशें म्हाका भोगलें. बरें जालें, म्हाका आयकून खुशी जाली. टायटस कवितेच्या गजालेक वेच्या पयलें मेल्या उपरांत कितें जाता म्हणून आमी मस्त तकली पाड करता. एकल्या कडेन उलयता आसतना तो म्हणलो मेल्या उपरांत कांय ना, तूं आसचो नाय म्हणलो. सांगलें तुका कशें तितलें कन्विक्शनान कसो सांगताय तूं म्हणून. तो म्हणलो जल्माच्या एका दिसा पयलें तूं खंय आसलोय. 1947 तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें. 47 कॉन्ट्रिब्युशनाची सवालच ना, हांव नातुल्लो. देन ही केम अप विथ दिस लायन की हाचे पयलें नातुल्लोय तें ओपन काण घेवंक तयार आसाय, हाच्या उपरांत आसचो नाय तें तुका ओपन काण घेवंक नाका म्हणून. ओके, कवितेच्या गजाली. अनविला, बरें लागलें काल म्हणल्यार तुवें एक गोंयची कविता काण गेल्याय. पूण कविता काण घेतना मागीर तांतले थोडे शब्द
तुका ती बोली तुका करेक्ट गुंतना कित्याक म्हळ्यार गोंयकारा कडेन तुका सडसाडा वळना. तुवें कितें केलां तांतले ते शब्द तशे आसाय म्हणून तुजी ती एक बोली बांदल्याय. ती बोली कशें जाल्या म्हळ्यार ह्या कुशींतान गोंयचीय न्हय, ह्या कुशींतान आमचीय न्हय, क्या बोली जालां तू, क्या बोली तशीय न्हय, पूण प्रयत्न आसा न्हय तुजे तें मस्त बरें लागलें म्हाका. एक इतली लांब कविता, तें पावनांतल्याक इल्ली कश्टांची कविता, तातूंत इल्लें सटायर आसा म्हळ्यार व्यंग आसा. मागीर तो एक प्रयत्न करता आनी निमाण्या ती कविता तितली बायहाट करून काणून आमच्या मुखार प्रस्तूत करतना आमची बोली न्हय, तेंची बोली न्हय, पावनांतल्याक तांतले सगळे शब्द तुका अर्थ जावनात. आतां विचारलेली थोड्यो जोखीम म्हळ्यार कितें That's because it's a Hindi word. हां हय, देखून ताका कळला. तशें म्हणटा न्हय तुवें एक प्रयत्न केल्ली गजाल आसा न्हय ती म्हाका बरी लागली आनी प्रस्तुती बरी जाल्या. सोबीत करून प्रस्तूत केलाय, ताका फूल मार्क्स आसात. मागीर ती बोली आयकतना म्हाकाय थंयचेय जावना हांगाचेय जावना, आमकां थंयचेय आयकून सवय आहा न्हय. आणि कविता आयकतना आमकां काल्पनीक म्हण बगलें हें घडीत जाल्लें आसा उत्तर भारतांत. एक 74 वर्सांचो म्हातारो सुमणी येत न्हय, ताणें मेल्ल्याचे मरणाचें नटन केल्लें फकत पळोवंक कोण म्हज्या मरणाक येतात म्हणून. हें जाल्लें घडीत. मागीर काल जालें गुत्तू ना कोण आयली कोण येवन. पूण एक्चुअली तशें म्हणून ताचें मरणूच म्हणल्यार बरें जालें कितें. ही सेट इट अप पुरो केलें पुरो करून तशें कोण येतात म्हणून ते एक गाद आसा न्ही. शेटीच्या रेड्याच्या मरणाक आयिल्लो लोक शेट मेल्ल्या वेळार येवंक ना म्हणून तशें आसूंक पुरो. ओके, एक डिफरंट विचार. देव बरें करूं. ओके, थँक्यू, ऑल द बेस्ट. मुखली कविता कामागारा विशेश जावन मायग्रंट लेबरर्स कोण आसा हें घडीत आमकां उडास आसा. कोवीड काळार तांकां पाटी तांच्या गांवाक वचूंक वाहनांची वेवस्था नातली आनी तांणी रेल्वे ट्रॅकार चलोवंक सुरू केल्लें चिंतून की सगळे रेल्वे बंद जाला म्हणून आनी गुड्स ट्रेन चालू आसात म्हण तांकां खबर नातली. आनी एक 15-20 जण रेल्वे ट्रॅकार न्हीद दिल्ल्या वेळार रातीं ट्रेन तांचे वयर पास जाल्ली आनी ताका एक फावटी सगळ्यांक कळ्ळें की आमच्या भोंवतणी इतली अभिवृद्धी जाता, बांदपां हांचे तावन जाता पूण तांची गत तशीच उरता म्हणून. देखून ह्या बांदपाक संबंद जाल्ल्या कामागारा विशयांत आनी तांचे परिगते विशयांतली मुखली कविता चेल्सिया हिका आमी फुडें आपयता ही कविता सादर करच्या. कवितेचें नांव आसा प्रगतीच्या सांख्या पोंदा. कवी अँड्रूवेल डिकोन्ना. 24 वरां आमच्या पाक्याचेर तुमची रोदां गरजून धांवतात. ते पाके तुमचे, हे कुंदे तुमचे. 24 वरां आमच्या पाक्याचेर तुमची रोदां गरजून धांवतात. ते पाके तुमचे, हे कुंदे तुमचे. कुंद्या आडोसाक पानो चिवून आसा पळया, तें बाळ आमचे. मुडकेन शिस्ची पेज ती आमची. कुंड्या आडोसाक शिकचे भुरगे ते आमचे. कुंद्या आडोसाक पानो चिवून आसा पळया, तें बाळ आमचे. मुटकेन शिस्ची पेज ती आमची. कुंद्या आडोसाक शिकचे भुरगे ते आमचे. देशाच्या प्रगती खातीर नवे नवे सांखे जाय. आमी आसा बांदूं कंत कित्याक. आमकां सांख्या पोंदा धाकटो आसरो जाय. माथ्यार सांख्याचे सावळेचे उबाळपाके जाय. देशाचे प्रगती खातीर नवे नवे सांखे जाय. आमी आसा बांदूं कंत कित्याक. आमकां सांख्या पोंदा धाकटो आसरो जाय. माथ्यार सांख्याचे सावळेचे उबाळपाके जाय. प्रगतीच्या तपच्या रस्त्यार तुमीच धावा निरंतर. मुखार पाटी पाटी मुखार, आमकां मात्र धांवडे नाकात. प्रगतीच्या तपच्या रस्त्यार तुमीच धावा निरंतर. मुखार पाटी पाटी मुखार, आमकां मात्र धांवडे नाकात. प्रगती पोंदा कुंद्या मध्ये आमकां शांतीन जियोंक सोडा, धुळेन सोपन्योंक. प्रगती पोंदा कुंद्या मध्ये आमकां शांतीन जियोंक सोडा, धुळेन सोपन्योंक.
एक गूट सांगता तुमकां तें सांग्याच्या पांया मुळी बुकान तकले बगोन बसला पळया आमचे हुशार तूं वैकीन सोडले इज नेट जावन मजबूत सांको बांदता म्हणटा कितें म्हणटात तुमी एक गूट सांगता तुमकां तें सांग्याच्या पांया मुळी बुकान तकले बगोन बसला पळया आमचे हुशार तूं वैकीन सोडले इज नेट जावन मजबूत सांको बांदता म्हणटा कितें म्हणटात तुमी देव बरें करूं. जायत्या सवालांक आस्पद करून घेवची तसली कविता. टायटस सर तुमचे थावन वरोवणी आमी प्रारंभ करता. चेल्सिया बरी जाल्या प्रेझेंट केली ती भारी बरी जाली आनी एंड्रूच्या बऱ्या कविते पैकी एक कशी केल्या पळय ताणें पयलो निमाणो एक वांटो सोडल्यार मागीर सगळ्या वांट्यांत तुमी आनी आमी म्हणल्या बरी चुलोन येता मागीर म्हणटा आमचे भितरलें एकलें तुमचे बरें जावचें आसा तुमी कितें म्हणटात म्हणटा. ओके ती एक काणी बांदल्या बरी बांदल्या पूण कवितेची भारी एक सोबीत रूप दिला आनी तें तुवें सबां अर्थ करून काणगोन एका जाणट्या भुरग्यान बरें करून सांगल्या बरें सांगलाय. थँक्यू सर. आनी ती सांगलेली रीत कविताची वस्त म्हळ्यार कथा वस्त आनी कविता प्रस्तूत केल्ली रीत हे सगळें भारी आवडलें म्हाका आनी निमाण्या पावंड्याक पावता एक बरी कविता आमकां मेळ्ळी रियली. देव बरें करूं सर. मेलबे सर. या एक सांको बांदच्या कामांत बुडिल्ल्या एका कुटुंबाचें जिवीत हांगासर कवीन सांगलां. ती सांको जाता वय पूण सांख्या बोंदा तांचें घर आसा तांकां ते रावळेर म्हळ्यार ताका पाखे आसा सगळें आसा थंय आनी तांचीं भुरगीं थंय आसात आनी ती फाल्यां सकाळीं आमच्या मदलें भुरगें एक तुमचे बरी त्या इजनेराक बोट लावन म्हणलें बरी ही कविता सांगता तें तशें जावं पुरो म्हणून आनी तुवें बरें सादर केलें चेल्सिया. देव बरें करूं पूण दोन गजाली म्हाका सांगूंक जाय. एक शब्द आसलो तांचो तुमची रोदां गरजोन धांवतात गरज जावन धांवतात. ओके सर. एक तें जाय आनी एक व्हडली चूक केली तुवें कितें म्हूण सांगू हांव तुका. एक स्टांजा तुवें सोडलें खबर आसा तुका खंयचें म्हणून. तुमच्या व्हडल्या सांख्या पोंदा आमच्या जिविताची शेळ उमाळटा आंकरेता उक्ती जिणी आमची अळे बाळ आमचे न्हिदेंत सोबीत हांसता. ही सोबीत एक स्टांजा आसलें तुवें सोडलें कोणाकय कळूना म्हाका मात कळ्ळें. पूण इतल्या एका लेवला पावल्या उपरांत ही एक जाता. आदले फावटी म्हाका उडास आसा अल्ड्रिशा रोड्रिगस खूब बरें आशिल्लें फायनला पावल्लें आनी ताकाच खबर ना तें एक स्टांजासून गेल्लें तें. पूण म्हाका हांगा सांगीचें म्हूण भोगलें कित्याक म्हळ्यार आनी एक रावंड आसा आमचो त्या देखून हांवें सांगता तुका एक स्टांजा एक कडवो सोडलो. अदरवायज वंडरफूल प्रेजेंटेशन तुजें बरें लागलें म्हाका खुशी जाली. चेल्सी आमकां एक धदोसकायची गजाल म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबान कितें साहित्य आयलां तें तुमी मुखार व्हरून आसात. तुमकां कितली तांक आसा तितलें तशें जावन आमी संगीत म्हूण चिंता. तुज्या आज्याचें नांव सांग गट्ट सांग. रिचर्ड पेरेरा. वय कालें करता तो कोंकणी साहित्य शेतान. वय तो कविता पुरा बरयता मागीर लेखना पुरा बरयता मागीर काणी पुरा बरयता. ओके तें एक आमकां कनेक्शन मेळ्ळें तर आमच्या मालगड्यांत बरें कितें आसा तें आमी आनी मुखारसून व्हरचें. थोडीं जाण बारी अभिमानानगी आकर्शंगी सांगतात की आमच्या काळार जालें आमची नात्रां हें पुरो आपण नांता बा म्हूण सांगचीं आसात. पूण ह्या काळार तें एक बारी धदोसकायची गजाल. तुजो आजो कितें आसा ताका आमच्या तर्फेन आमी परत बी पटयता आनी तुकाय हांगासर आयिल्ल्या. ताच्या आज्यान भोवतरण्यापणार पेपरां आमच्या कलाकिरण कलाकार असलीं पत्रां स्टार्ट केल्लीं आसात वेगळ्या रितीची नाटक वेगळ्याच रितीची म्हणटाना ही पेपरां म्हळ्यार सिनेमाक नाटकाक संबंद जाल्ली मात्र पेपरां ताणें चलयल्यांत आनी म्हाका दिसता ती उमेद आतांय वाळून आसा तांच्या घरांत. ते फर्स्ट टायम तुज्या ग्रँडपाचो फोटो तूं पळयल्ल्या वेळार उडासा पेपरार या आमच्या कोंकणी पत्रांनी पळयल्ल्या वेळार कितें आगे तें तसा रेग्युलरली म्हूण कांय विचारलें आसा गे तुवें मम्मी कडेन. यू ऑलवेज न्यू ही वॉज अ कोंकणी रायटर. हां बारी स्मार्ट. ओके बरें देव बरें करूं आनी हांगासर आमी हाची सर्ती संपयता. देव बरें करूं. हाचे सोवें
15 जण स्पर्धिकांनी 2 हंतांनी तांची कविता ह्या सेमीफायनल युवा जणांच्या विभागात बेरी बेरी पावस सीझन 4 सादर केला. येदोळ कळयल्ल्या प्रमाणे 6 जणांक मुखार वचूंक अवकाश आसतलो आनी ह्या 6 जाणांची नांवां आतां हांगासर फलितांश रुपार हांव तुमचे मुखार सांगता. हे रँक म्हणून न्ही, फायनलाक क्वॉलिफाय जाल्ल्यांची. तूं कोण पयलें कोण 6वें 5वें तशें कांय ना. ह्या आनी कांय सरप्रायजीस आसात गीत तशें कांय ना. आनी तूं आमी कोणें जजीसांनी क्वॉलिफाय म्हणून मानून घेतलां तांची नांवां अशीं आसात. रेझी महेंद्र परब, अयान भट्ट, मानसी प्रभू भट्ट गांवकर, शेरीन पिंटो, आर्या नायक. 6वें नांव आसा रुसी महेंद्र परब. हांगासर कोणाची नांवां वाचून सांगलीं तांकां अभिनंदन. कोणाची सांगूंक नात तुमी बेजार करी जाय म्हणना, कित्याक तुमचें प्रदर्शन इतलें बरें आशिल्लें की आमच्या वरयणाऱ्यांनी अशें चिंतलां की आनी दोगांक अवकाश करून दितात म्हणून फायनलाक वचूंक. आनी फायनल 8 जाणां मदें चलतलें. सो 2 जाणांक हांगासर आनीकय अवकाश आसा आनी त्या दोगांची नांवां आसात चेल्सिया पर्ल कॅस्टलिनो आणि निनिशा प्रिशा मोंतेरो. मुख्य एपिसोडांत ह्या 8 जाणांक घेवन आमी फायनल तुमच्या मुखार सादर करतले हांव. सो आतुरायेन ह्या फायनलाक तुमी राखून रावचें. मुख्य हप्त्यांत परत मेळोंक आसतलें. परत एक पावटी ह्या सेमीफायनल हंतांत कोणें तांचें पैन संपयलां. कविता ट्रस्ट आनी दायजी वर्ल्ड असो आशय जावन आसा आमी दिवची सबार वेदी पैकी एक वेदी. हाचे उपरांत तुमकां आनीक सबार वेदी मेळटले. देखून निराश जायनाकात. दीस मायट बी जस्ट द बिगिनींग ऑफ युअर ग्रेट जर्नी. तुमकां सर्व आमी बरें मागता. मुख्य हप्त्यांत भुरग्यांच्या विभागांतलें फायनल हांगासर तुमचे मुखार प्रसार जातलें. ताचे उपरांत युवा जणांचें फायनल प्रसार जावंक आसा. देखून आतुरायेन तुमी हाका राखून रावचें. मुख्य हप्त्यांत परत मेळया. पळोवनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws Season 4